मिसाचें बलिदान आज थिरावणी घेवंक वेच्या 50 आनी 7 अभ्यर्थी बसून प्रत्येक जावन आमी भेटयता. तशेंच आमी सार देवाकर गांधीहून मिसाचें बलिदान भेटयतात. लेनिन आनी दिव्या डिसेल्वा उपोरबी, रेनिविना रोड्रिगस उपोरिये आनी नतालिया आनी लुसी डिसोजा तोनशे हांच्या इथे सव बसून बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो थिरावणी संस्कारांत पवित्र आत्म्याचे मोर घेवचे खातीर आमी हांगा आयल्या. पवित्र स्नानांत आमी देवाच्या भुरग्यांचो घन आपणावन पवित्र सभेचे संदेश जावन क्रिस्ताच्या सेवेच्या मणयारपणांत भागीदार जाल्या. क्रिस्त प्रसाद ससनाचो जीव दिवचे आत्मीक खाण. आज थिरावणी संस्कार घेवचे वरवीं प्रत्येक रितीन पवित्र सभे संगी आमकां आसचो बांद घट करता. पवित्र आत्मो आपल्या कुरपे देण्यांनी आमकां घट करता. तो आमकां समाजांत आशिल्ले वायट काण उडोवंक धाडटा. सुवार्ता परगटोवंक आमकां आयती करता. पवित्र आत्म्याची शाश्वीत मोर घेवची आमी सौम्या जेजूच्या जिविताक आनी उतराक साक्षी जावंक जबाबदार जाता. हे मणयारपण निस्वार्थपणी पाळूंक गरज आसा ती मजत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. मोगाळ भावां भयणीनो, 50 आनी 7 जाणां भुरगीं ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तिरावणेचो संस्कार स्वीकार करतलीं. पवित्र आत्मो तांचेर देवोन येवं दी, कुरपे देण्यांनी तांकां तो निटोवं दी आनी क्रिस्ताचे खरे आनी बरे शिसांव तांकां पावो करून दी म्हूण ह्या बलिदाना वेळार आमी मागता आसतना आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानव सारकें आमचीं पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून प्रगे सदां संवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. So
सोम्याका कुटकर महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर प्रार्थया कनवळ्या बापा तुवें केल्ली बसवणी पाळून तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड आनी आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाक मनशां मुखार आमी साक्ष दिवंक ताच्या धीरान आमकां भर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक जोशुआच्या पुस्तकांतले वाचप जोशुआन शेकेमांत इस्रायलाच्या सर कुळयांक जमा केल्यो उपरांत ताणें इस्रायलाच्या मालगड्यांक फुडाऱ्यांक न्यायकर्त्यांक आनी अधिकारांक आपयले आनी ते सगळे देवा मुखार हुजीर जाले तेदवा जोशुआन सगळ्या लोकांक म्हळें सर्वेस्पूर इस्रायलाचो देव अशें सांगता पुरातन काळार तुमचे पुर्वज न्हंयचे पलतडी वस्ती करून नासले आनी ते परक्या देवाची सेवा करतले पूण तुमी सर्वेस्पुराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी कुशी व्हरतात म्हूण आज निर्धार करा तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्या देवाची वा तुमी आतां वस्ती करतात त्या देशाच्या अमोरितांच्या देवाची म्हज्या आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगचे तर आमी सर्वेस्पुराची सेवा करतले हांव लोकांन जाप दिली सर्वेस्पुराक सांडूंक आनी हेर देवाची सेवा करूंक आमकां बिलकूल मोन ना कित्याक सर्वेस्पुरा आमच्या देवानस आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या गुलामपणाच्या घरांतली भायर हाडिल्ली आनी ताणेंच आमच्या दोळ्या मुखार व्हड आजापां केल्ली आमी गेले ते सगळे वाटेर आनी आमी पैण करून गेल्ल्या त्या सर्व लोकांच्या देशांत ताणें आमची जतन घेतल्या देखून आमी सर्वेस्पुराची सेवा करतले हांव कित्याक तो आमचो देव देवाचे उतार हे देवाचे वडोवकार साकून पळया सर्वेस पोकी
देवाची वाकन स्तुती कळनासता म्हज्या ओंटाचेर आसतली सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक व्हड वीख मेळटा हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश साकून पळया सर्वेस पोरगितलो स्वादी गोड सर्वेस्पराचे दोळे नितिवंताचेर आसा आनी ताचे कान तांच्या उल्याक उक्ते आसा सर्वेस्पर कोट्या मनशांक पाट करता संवसारांत तांचो उगडास आळवून सोडता साकून पळया सर्वेस पोरगितलो स्वादी गोड नितिवंताचे बोबेक सर्वेस्पर कान दिता आनी सर्वय कश्टांवरांतली तांकां निवारता कंदी दुखीन बावरतल्यांक सोमी लागींच आसा बरवसो काडलेल्यांक हातीव तो उखलता साकून पळया सर्वेस पोरगितलो स्वादी गोड सांपावलो नेफेसगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भाव भयणीनो क्रिस्तांत येवन का आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक खालती जावन चला पत्नींनी आपल्या पतींक सोम्याकूच काल जाल्ला बरी काल जावन चल जाय कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पयचो बेसो तारक आनी मस्तक तसोच पती आपल्या पत्नीचें मस्तक आनी जशी पयस सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पत्नींनी संगतींनी आपल्या पतींक काल जायचे पतीनो क्रिस्तान पयचो बेसो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नींचो मोग करा पयत सभा तिबो मेरी वा दुसरे कसलेच आयब नासतना पवित्र आनी कथावीन जावच्या आनी मोहिमेन परजळलेली काणीक आपणाक जावच्या क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो हेच परी पतींनी जसो आपलो कुडीचो ते मोग करता तसो आपल्या पत्नीचो मोग करीजे आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता कोणी मनीस केदींच आपल्या कुडीचो द्वेश करिना बदलाक तिचे तो पालन पोशण करता पयत सभे की क्रिस्त हेच परी चलयता आमी ताचे कुडीचे सांदे पयत पुस्तकान म्हणलेले आसा दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपल्या पत्नीक एकवटतलो ती दोगांय एक कूट जातली हे एकवट गुटाचे सत क्रिस्ताक आनी पयत सभेक ते लागती जाता म्हणून हांव सांगता देवाचे उतर हे Alleluia gavia sumya garcia taja povit nawa kogli gusaria Alleluia gavia sumya garcia taja povit nawa kogli gusaria gita gaunovi sumya nawalia kinnari vaso Sriskrtya amini aya tache bare pon ami vakarya Alleluia gavya soumya garcia tacha povit nava ogli kusarya Alleluia gavya soumya garcia tacha povit nava सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या
कपरनावाच्या सिनोगोगांत जेजू शिकवून असताना तांच्या शिष्यां मदले 6 जण हे आयकून म्हणाले, हें उलोवणें विपरीत जालें, तें आयकूंक कोणाक जायत. ह्या विशयांतच आपणाचे शिष्य गुणगुणून आसात म्हणून जेजू समजलो आनी तांकां म्हणालो, हें आयकून तुमचो बाबार्थ दंडोळ्ळो बे. तर मनशा पुताक पयलो आसले कडेन सोडून पाटी बेतना पळयशे जाल्यार तुमी कितें म्हणशात. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याय उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां तीं उतरां आत्मीक जीव दिवची, तरी तुमचे मदें आसात थोडे सतमानिना तसले. आनी परत्यान तो म्हणालो, देखूनच हांवें तुमकां सांगलेलें, बापान तें देणें दिल्लें करीत कोणूच म्हजे सरशीं येवंक शकना. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले 6 जण ताचो सांगात सांडून पाटी परतले. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें, तुमी वसोंक सोदतात? सिमा पेद्रून जाप दिली, सोम्या, आमी कोणा सरशीं वसूं? तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताचीं. तुमचो देवाचो भाग्यवंत म्हूण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा. देवाचें उतर हें तिरावणेची उमेदवारां दया करून उबी रावात. गोवळी बापा, आमचे मिलाग्रेस तशें मुदरंगडी फिरगजेच्या ह्या उमेदवारांक तुमचे मुखार हाजर करूंक हांव संतोश पावतां. फिरगस यासक बापानो, तांकां पावो ते परी तरबेत केल्यांत आनी हो सक्रामेंत घेवंक तीं तयार आसात. पवित्र सभेच्या साक्रामेंताच्या जिवितांत भाग घेवन देवाच्या उतराचेर नियाळ करून दोतोरनेचे शिकवणेक हाजर जावन रेतीर आनी हेर चटवटिकांनी भाग घेवन आनी जिवितांत क्रिस्ती सेवा दाखोवन ही उमेदवारां क्रिस्माक आयती जाल्यांत. देवाच्या कृपेन तांणी सकत आपणायल्या आनी आमच्या समुदायाच्या मागण्या आनी देखीन पाटी मोजोडला. आतां ती थिरावणे संस्कार विचारतात. तांचे शिकोवपी आनी वडिलां लागीं विचार करून समजल्या उपरांत ती आयती आसात म्हूण हांव साक्ष दितां. पोदोर मोदोरनी मुखार येवचें. काळ पोदोर मोदोरनीनो क्रिस्ती जिवीत आनी सक्रामेंतांत वाळटा ती जबाबदारी हाळवायेन घेवंक जायना. देखून ह्या उमेदवारांनी विचारिल्लो क्रिस्मसाचो सक्रामेंत हांकां दिवच्या आदीं पवित्र सभेन हांचे संगी पयन केल्ल्या पोदोर मोदोरनी लागीं समजोन घेतलें बरें. ही उमेदवारां आस्तिरावणी घेवंक आयतीं आसात. ह्या भावार्थी जोम्यांतल्या म्हज्या भावा भयणीनो, हांव तुमचे लागीं विचारतां, आज ह्या आमच्या उमेदवारांनी तिरावणी घेवंक तुमकां खुशी आसा? होय, आमकां खुशी आसा. म्हज्या मोगाळ उमेदवारांनो, तुमचो पिरगस याजक, पोदोर मोदोर, कुटांब आनी सांगाती पिरगसगारांनी तुमचे उदेशी दृढ परगटणी केल्या. आतां तिरावणी संस्कार घेवंक आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी गटाई आपणावन क्रिस्ताच्या बरेपणाचें जिवीत जियोवंक तुमी तयार आसात? दया करून बसचें. क्रिस्त ते मोगाळ भावानो आनी भयण्यांनो, तशेंच आज तिरावणेचो संस्कार स्विकार करच्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आमी सगळ्यांनी इलेक्ट्रीक वायरां पळयल्यांत. तातूंत वीज सकत आसा, पण पळयतना आमकां ती कळना, दोळ्यांक दिसना. तुमी स्विच घाला, लायट पेटता, फॅनां घुंवतात. त्या वायरांनी
निजायकी सकत सदांच वाळोवन आसा. वाऱ्यार संगीताचे लारां केन्नाय आसात, आयकोंक आमकां मेळनात वा पळोवंक दिसनात. रेडिओ ऑन करा, मधुर संगीत आमच्या कानांत तवळ पडटा. वारें सगळ्यांनी तें वाळोवनच आसा. जायते पोटी वाऱ्याचें अस्तित्व आमी गुमानाक वरिना. थंड वारें व्हाळटना थोडे पोटी एक नवो अनुभव आमकां मेळटा. तरी पूण वारें सगळ्या संवसारार सदांच वाळोवनच आसा. वाऱ्या विणे कोणूच मनीस जियोंक शकना. तेच परी पवित्र आत्मो सगळ्या संवसारार पवित्र आत्मो आसा. दोळ्यांक आमकां दिसना, तरी पूण हो संवसार रसच्या आदींच पवित्र आत्मो आसलो. उदकाचेर तो सदांच वसतालो म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथ. आनी हो पवित्र आत्मो आदी मोइजेक, रायांक, प्रवाद्यांक, नितेकर्त्यांक ताची मजत आदार तो दितालो. तांची जबाबदारी ताणें पाळोवंक, देवाची खुशी लोकांक कळीत करूंक तो तांकां धैर्यान भरतलो. पवित्र पुस्तकांत पवित्र आत्म्या विशीं जायतीं गणितां उल्लेख केल्लीं आमकां वाचूंक मेळटात. आनी थोडो वेळ आमी ह्या विशीं नियाळ करया. पवित्र आत्मो पयले मरियेचेर देवान आयिल्लो. बडव्यान मरियेक ती बरी खबर हाडल्या वेळार जबाब दिवन मरी म्हणाली, आपले हांव सुमयाची चरण दासी, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे तें जावं. ते घडये पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ती गर्भेस्त जाली. देवाचो पूत तिच्या कुशव्यांत मनीस जालो. मरी आपल्या मावशे भयणेक कुमोग करच्या त्या बऱ्या मनान एलिझाबेथीच्या घरा भेट करूंक गेली. मरियेच्या नामानाचो शब्द तिच्या कानांत पडलोच तिच्या कुशींतल्या बाळकान संतोषान उडी मारली. आनी तवळ पवित्र आत्म्यान बरोवन एलिझाबेथ म्हणाली, सुमयाच्या मातेन म्हज्या बेटेक येवचें भाग म्हाका कशें फावो जालें. मात्र न्ही, तिच्या कुशव्यांतल्या स्नानीक जुवावचें त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तें फातक धुवन गेलें. मरियेन जेजूक तेंपलान भेटोवच्या वेळी सिमियांव प्रवादी आनी तशेंच आन्ना प्रवादीन पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तेंपलाक येवन जेजूक तांणी देखलो. आनी सिमियांवन उपरांत जेजू विशांत प्रवाद केलो. जेजू पवित्र स्नान घेवन जॉर्दान न्हंयच्या उदकांतलो वयर येता आसतना पवित्र आत्मो जेजूचेर पारव्याच्या रुपाचेर येवन देवलो. आमी जाणाव पारवो शांतीचो आनी समाधानाचो गुर्त तो जावन आसा. जेजू पवित्र आत्म्याक आपल्या मनशा सैमांत आयकतालो
आनी ताणें दाखयल्ल्या वाटेन तो समखतालो. ताच्या पवित्र स्नाना उपरांत देंवसारान ताका ताळच्याक मरुभुमीक आपोवन व्हेलें. आनी थंयसर पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन जेजून त्या सैतानाचेर आनी तशेंच त्या ताळण्यांचेर जैत व्हेलें. जैतेवंत तो जालो. तिरावणेच्या संस्कारांत पवित्र आत्म्याची कृपा आज तुमी प्रत्येक तरान स्विकार करतल्यात. ताचे वरवीं त्याच क्रिस्ताच्या शिपायां बरी देंवसाराच्या ताळण्यांचेर झुजोंक तुमी शकतल्यात. जुदेवांचो मुखेली निकोदेम जुदेवांच्या बियाक जेजूक मेळच्याक रातीचें तो येतालो. जेजू कडेन सबार संगती विशांत तो उलयल्लो. ससन जिवीत हांवें जोडी जैतर कितें करूंक जाय म्हणल्यार त्या सवालाक जेजून ताका जबाब दिवन म्हणलें, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिगोंक असाध्य. उदकान म्हणजे पवित्र स्नान. पवित्र आत्मो दोनी गरजेचे. जर ससन जिवेत आमी जोडोवंक आशेताव तर. आनी ह्या पवित्र स्नानान परत दैवीक जिवाक आमी जल्मता. पवित्र आत्मो आमच्या आत्म्यांनी कृपेचो तो नवो जीव आमकां दिता. निमाण्या जेवणा वेळार जेजू 12 जाणां सिसां सवें बसल्लो. धर्मदूतांची अस्कतकाय जेजूक कळीत आसली. फुडें तांणी ताचें मिसांव सोलोन व्हरूंक आसलें. आनी देखून पवित्र आत्म्याची ससाई जेजून तांकां बसयली. तुमकां आनी एक पराक्लीत हांव धाडटलों, तो सताचो आत्मो. हांवें तुमकां सांगल्यो सर्व संगती तो तुमच्या मतीक हाडटलो. पराक्लीत म्हळ्यार बुजवणदार, आधार हो घटाय दिता तो. आपूण पुनर्जीवन जाल्ल्या दिसा जेजून आपणे केल्ल्या बसवणे प्रमाणे जेजू धर्मदूतांक त्या माळयेच्या कुडांत दिश्टीक पडोन म्हणालो, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती तांकां बक्षतलीं. कोणाची पाटी दवरतात ती तशींच उरतलीं. आपणे केल्ली बसवणी पाळटलो म्हणून सत्मानोन धर्मदूत सनेकलांत मरये बराबर ध्यानार आसली. आनी आमी जाणा त्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा सर्गींत हांवन एक आवाज जालो. जड वारें आयलें आनी तें आसलेलें घर भरलें. पवित्र आत्मो उज्यांच्या जिबांच्या रुपाचेर हर एकल्या धर्मदूतांचेर आनी मरयेचेर देंवलो. वर्ती बदलावन सिसांतें घडली. आपणे अस्कत आसले ते आतां धैर्यान भरले. जेजूक साक्ष दिवंक फुडें आयले. जमलेल्या लोकांक सुवार्ता परगटून तांच्या मना परिवर्तनाक ते कारण जाले. आनी आमी जाणाव सबार सणांनी तांची ती शिकोवन आयकोन जेजूक सोमी आनी सडवणदार म्हणून ते वळखूंक लागले. सुवार्ते खातीर
पुनर्जल्ल्या क्रिस्ता खातीर आपलो जीव दिवंक ते आतां फुडें सरले आनी ह्या मरेपात तांच्या जिणयेंत जेजूचे खरे आनी बरे सिस्मात्र जाले न्ही बगार क्रिस्ताक आपल्या मरणाद्वारे साक्ष दिवंक ते पावले. भावां भयणीनो, थोड्याच वेळान आमचीं भुरगीं त्याच पवित्र आत्म्याक स्विकार करतलीं. पवित्र आत्मो आनी ताची देणी सांगाताच तें स्वादीक फळांची भरती तीं घेतलीं. जे पवित्र आत्मो मरियेचेर आनी धर्मदूतांचेर प्रवादी नितीकर्त आनी रायांचेर देंवलोलो हांचेरय आज देंवतलो. तर ह्या भुरग्यां पासत आमी प्रत्येक तरान मागया. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तांच्या उतरांनी तशें करण्यांनी आपल्या जिणयेंत जेजूक तें साक्ष दिवं. तांकां मेळिल्ली ती बरी खबर हेरां सवें ती वांटून घेवं. गरज पडल्यार त्या सुमयाक साक्ष दिवंक सयत ती फाटीं सरणा जावं आनी अशें सुमयाची खरी भुरगीं जावन जियोंक तोच पवित्र आत्मो तांकां आदार जावं म्हूण ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. दयाकन उबी रावया. पवित्र स्नाना दिसा ह्या भुरग्यांच्या तुमी आवय बापायनी पदर मदोरनी भुरग्यांच्या तर्फेन सैतानाक आनी ताच्या करण्यांक पाठ करता. सर पदवेदरा देवाक आमी सतमनता. ह्या भुरग्यांक क्रिस्ती शिक्षणांत आमी वागयतल्या म्हूण भासतिल्ली. आज त्या बावार्थांत हीं भुरगीं वाडोवन आयल्यांत. तो बावार्थ उसारूंक तीं शकतात. तर ह्या भुरग्यां बराबर जमलेलीं आमी सगळीं व्हडा थळ्यान आमच्या बावार्थाची उसारणी आतां करया. तुमची जबाब पयले पोटी वही हांव पाठ करतां आनी उपरांत 4 पोटी वही हांव सतमनतां. घट्ट ताळ्यान सर्व लोकांनी आमी जबाब दिवची. सैतानाक आनी सगळ्या ताच्या कामाक आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक तुमी पाठ करतात. सर पदवेदरा देवा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सतमनतात. जेजू क्रिस्त तसो एकलोच पूत अवंकवार मरियेंतान जल्मलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सुमयाक तुमी सतमनतात. बापा आनी पुतातान उपसल्ल्या आमच्या जीवदातारा आनी आज क्रिस्मसच्या सक्रामेंतांत तुमकां मेळटा त्या पवित्र आत्म्याक तुमी सतमनतात. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षांनी कुडीचें पुनर्जिवनपण आनी ससनाचें जिवीत तुमी सतमनतात. हो आमचो भावार्थ. होच पवित्र सभेचो भावार्थ. हो उसारूंक आमकां व्हडवीक आनी अभिमान भोगता क्रिस्ता आमच्या सुमया मरेपात. भुरग्यांनी वाती पालोवन सकला दवरच्यो. हात जोन तकली बगावन रावचें. मोगाळ भावां भयणीनो, देवान आमच्या बापान पवित्र स्नाना वरवीं आपल्या विंसलेल्या पुतांदवांक ससनीक जिविताक नवो जल्म दिलो. आपल्या पुतांदवांक बळवंत करच्याक तांचेर पवित्र आत्मो वतूं आनी तांणी देवाचो पूत जेजू क्रिस्ता सारकें जायचें तांकां मागोवन सर्गी बापा लागीं ह्या भुरग्यां पासत मौनपणी आतां आमी मागया. सर्व पदवेदरा देवा आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या बापा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान
तुज्या पुतांदवांक पातकांतलीं सोडयलीं आनी तांकां नवें जिवीत दिलें. तुज्या पवित्र आत्म्याक तांचो शेरोती करून पाठय. जानवाय आनी गिन्यान, बूद आनी गटाय, समजोनी आनी भक्त तांकां लाभय आनी देवाच्या भिरांतीन तांकां बरें क्रिस्तांच्या सुमया मरेपात. दया करून आमी बसचें. तिरावनेचो संस्कार दिता आसतना गायन मंडळी पवित्र आत्म्याचीं गितां गायतलीं. आमी तांकां सांगत दिवचो. प्रार्थना उदयाकन उबी रावया. मोगाळ भावां भयणीनो, देवाच्या पवित्र आत्म्यान एक बाबार्थीक बरवसो आनी एक मोग आमकां दिला. तेच परी एका मनान आमच्या सर पदवेदरा बापाक आतां आमी उलो मारया. पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी थिरायलेली ही देवाची भुरगीं भावार्थांनी मोगार बांदलेल्या जिविता वरवीं क्रिस्ताक साक्ष दिव म्हूण सर्वेस्परा लागीं मागुया. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. हांकां बावार्थान ल्हानवट केल्या ती आवय बापय आनी पोदन मोदन उतराणेनी देखीन तांकां क्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवंक उमेद दिवंक म्हूण सर्वेस्परा लागीं मागुया. बापा आमचे मागणे आयक. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जराड लोबो आमच्या गवळे बापा आनी समेस्त गवळे बराबर पवित्र आत्म्या वरवीं एकवटायली पवित्र सभा भावार्थाचे आनी मोगाच्या एकवटान सोमे झुजो परतेन ये सर वाडत वचून म्हूण सर्वेस्परा लागीं मागोया. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त मनशां एका देवाची रचना आनी भुरगीं जाती कातीचो आनी देसा राष्ट्रांचो भेद नासतना एकामेकाक भाव भयणी मन वळखून देवाचे राज म्हणजे पवित्र आत्म्याची शांती आनी संतोष खऱ्या मनान सोदूं म्हूण सर्वेस्परा लागीं मागुया. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमची कालती प्रार्थना देन तो मानून घे. तुज्या अपोस्तलांचेर पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र आत्म्याक तुवें धाडलोय. त्याच पवित्र आत्म्याक आज ह्या आमच्या भुरग्यांचेर तुवें पाठयलोय. त्या पासत आमी तुका अर्घां दिता. पवित्र स्नानांत आनी प्रत्येक सावन थिरावणेच्या संस्कारा वरवीं त्याच आत्म्याक आमी स्विकार केला आसता आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे खरे आनी बरे क्रिस्तांव जावन सदांच आमच्या जिणयेद्वारी जेजूक आमी साक्ष दिवंक तूं आमकां फावो कर.
या आमी मागता तुज्या सपुता जेजूचे नांवे. आमेन. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें सामन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातले मेवे आमच्या नित्या पवित्रेच्या दावा सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या देवा, आमी तुका भेटयता ती देणी तूं पवित्र कर आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची काळजां लासून शुद्ध निर्मळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. आमचे काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो. तोच सोमी आमचो वंश सर्गार सोडलो आनी मैमेवान जावन तुज्या उजव्याक बसलो आनी बसयलेलो पवित्र आत्मो आपणायलेल्या तुज्या भुरग्यांचेर ताणें धाडलो. देखून देवदूतांच्या सरदाळबारां संगती आतां आनी सदां निरंतरी मनान काळजान आनी तोंडान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र
सो सर्वेस पोर्तो सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय बापा करस तूं पवित्र सगळे तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तोंड जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता उदेन ते तोंड अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक काशा परसा तूं समयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तें देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संवच्याक तूं पवित्र कर ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो परदीन चलो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या ससणे कराराचें रगत फातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बावर्त सो गोट परगटोया जेसू जीवन जाला जेसू नव्याने तोलो बापा आमचे सर्वणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलियेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बलियेतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरें आनी जेजू सवे कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये बो भगिवंतांक वार मरयेच्या भगिवंत जुजे तिच्या पतीच्या आनी भगिवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवेरत साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाती तूं वेंसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो
ताचे विनवणे स्वादार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास करता. बापा, हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तुजे वरवीं सगळ्या संवसारार शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापाच्या, जेराल्डायजाक लोबो आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मणियारा बराबर तुज्या पुतां तुका जोडून घेतले सगळे परचे संगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबार्थान आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कोणवळ्या बापा, संवसारा शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगाती ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक माईपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मोतीन धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन भक्तीपणी आमी आतां मागया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गार जाता तशें संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सुमयान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची सिडी संवसाराचें पाप करता ती सिडयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी. दैवे
सर्गींच्या बापा जांकां तुवें पवित्र आत्म्यान मागलाय आनी तुज्या पुताच्या कुडी रक्तान पोसलाय ती तुजीं भुरगीं ह्या उत्तम देण्याच्या गटायेन सगळ्या आडखळींचेर जैत व्हरून आपल्या पवित्र जिणयेन तुज्या सभेक संतोश दिवंक पावो आनी तांच्या क्रिस्ती साक्षीपणान भोव करून प्रिती मोगाच्या करण्यांनी तुजी सभा प्रितमेर वाडत वचो हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. प्रत्येक आशिर्वाद घेवच्याक हात जोडून तकली बगावन रावया. देव बाप उजवाडाचो दातार पवित्र आत्म्यान ताणें जेजूच्या शिसांची मनां उजवाडान भरली. तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिवं आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरूं. शिसांचेर जिबेर उपार दिश्टी पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतल्यान सर वायट भस्मन उडोवं आनी ती आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. एकच भावार्थ उसारून परगटोवं वेगवेगळ्यो मनशांच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो त्याच भावार्थान तो तुमकां थीर करूं आनी जे बापाक तुमी आतां बरवशान अत्रेकतात ताका रूप्रो भोगोंक तुमी पावो आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवानी तुमचे सवे सदा आसो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाळ भाऊ भयणीनो, आज आमच्या फिरगजेक वर्त्या दादोसकाय असो आनी देवाच्या आशिर्वादांनी भरिल्लो दीस. वर्तो संतोश आमकां जायते फावटी फाटी पडल्यार आयच्या दिसा आमच्या फिरगजेक येवन आमच्या गोवडी बापानी 50 आनी 7 युवा जणांक भावार्थान दृढ केला. क्रिस्मसो वा तिरावण्याचो साक्रामेंत दिला आनी ह्या सर्व युवा जणांक 50 आनी 2 आमच्या फिरगजेची आनी 5 जाणां मोदरांगडी फिरगजेची तुमकां हांव उल्हास दितां आनी पवित्र आत्म्याची दैवीक देणी मागता. मंदिरा नमन नमन तुका.
आशीर्वाद दिवा जिजूच्या बो पवित्र काळजा कागोत आमची कर मरियेच्या दुलोबी काळजा जातो आमची बचावे मिलारे माये आम्हापासून विनंती कर बगेवन जुजे आम्हापासून विनंती कर बगेवन तुझे पूर्वे निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.